नमस्कार. 170 हांगासर एकाच प्लेसीर कंटिन्युअस 2 फावटी गनशूट जाल्लो. PSI प्रथमेश गावस आणि त्याची टीम सगळ्यांनी वचून एक फॉरेन्सिक जी टीम आसा त्या फॉरेन्सिक टीमीक आपयले आणि तेंच्यांनी एक कॉम्बिंग ऑपरेशन थंय स्टार्ट केलें आणि हे कॉम्बिंग ऑपरेशन जे आसा ते हाऊसिंग बोर्ड जरीवाडा 170 हांगासर आसले आणि तेंच्यांनी जेन्ना सगळ्या घरांनी सोद घेवपाक स्टार्ट केलो तेन्ना ते एका घरान पावले. ते म्हटल्यार हाऊस नंबर 131/13 ह्या घरान पावले आणि हेजो जो ओनर आसा तो नंदकुमार सन ऑफ महादेव आपटे. सो नंदकुमार आपटे घेऊन त्याच्या घरान गेले ते आणि तेंच्यांनी घराचे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केले. बट तांकां व्हडलेशें काय सस्पिशियस थंय काय मेळोंक ना. पण जेन्ना ह्यो टीमी जेन्ना घरच्या भायर सरल्यो तेन्ना तांकां एक घराच्या कुशीक एक गोदाव दिश्टी पडलो आणि तो गोदाव लॉक केल्लो आसलो. जेन्ना ते नंदकुमाराक तो गोदाव तेजे लॉक काडपाक सांगले तेन्ना तो मातसो गडबडलो आणि गडबडल्या कारणान पुलिसांक डावट येयलो आणि फोर्सफुली तो गोदाव तेंच्यांनी ओपन करून घेतला आणि ओपन करना फुडें भितर तांकां एक ब्लू कलर बॅरल मेळ्ळें आणि ब्लू कलर बॅरलान एक तांकां लांब एक बॅग मेळ्ळें आणि ते बॅग जेन्ना ओपन करून पळयलें तेन्ना थंयसर एक तांकां एअर गन दिश्टी पडलें आणि एअर गन जे आसा ते सामकें एकदम प्रोफेशनली तेजे वयर जेन्ना जो स्कूप बीन आसा तो माउंट केल्लो आसला म्हणजे जे प्रोफेशनल्स यूज करतात सारखे परफेक्ट शॉट मेळपाक लागून ते तरेचे तांकां एअर गन दिश्टी पडलें. आणि जेन्ना तेजी चवकशी केली की फाटले जे 2 गनशॉट आसा ते कोणे केले आणि कित्याक लागून केले ते, सो ते नंदकुमार आपटे जो आसा ताणें स्वता कन्फेस केल्ले आसा की दोनूय जे गनशॉट आसा ते स्वता तेणेच केल्ले आसा. आणि ताका जेन्ना विचारले की कित्याक लागून तुवें हे गनशॉट केले तेन्ना ताणें सांगलें की झरीवाडा 170 ही जी एरिया आसा ती थंयसर इलिगल एक्टिविटीज रातेभर खूब चलतात. खुबशे यूथ जे आसतात ते थंयसर ते एरियेन पिवपाक बसतात. पुलिसांची थंय पेट्रोलिंग जायना त्या कारणान थंयसर तांकां रातभर बसपाक तांकां चान्स पडटा आणि अशा लोकांक भिवपा खातीर तेणें खंय तर दोनूय गनशॉट केले म्हणून तेणें कन्फेस केलें. 70च्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस.